नमस्कार. गोवा टुडेंत सिद्धी गावसाचो येवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. ओडिशांत मायनिंग ब्लॉक पावणेर घेवन जिंदालान कुसयलो. सरकारान खण बँक गॅरंटी केली विड्रॉ. मायनिंग बंदूच. लोक आशेर लीज ऑक्शन सोदतल्यांक देख. खासा रिपोर्ट. मायनिंग बंदीन बिगर मायनिंग तालुक्यांनी परिणाम. आर्थिक परिस्थिती, अर्थव्यवस्था, रोजगारूय 30% हाल्लो. अशें जुल्ल्यार परिस्थिती हाताभायर. एनजीओचो व्हाईट पेपर. शेजार राज्यांनी नायट कर्फ्यू. ट्युरिस्टांनी धरली गोंयची वाट. नायट पार्ट्यांनी अंदाधुंदी. क्लबांनी पार्ट्यो फुल्ल. संवसारभर नव्या कोविडाचो धुमाकूळ. गोंय वेगळ्याच विश्वांत. इयर एंडाक धूम. रान मेकळें. पुलिसांच्यो रेडी. कार हरमला. आयज आयजीसी कडेन 8.5 लाखांचे ड्रग्स. हैदराबाद मुंबईच्या तिगांक उखल्ले. 2 दिसांत 31 लाखांचे ड्रग्स जप्त. आणि झेडपीक बीजेपीच्याच आदल्या आमदार मुख्यमंत्र्यान मांद्रेच्या 2 सीट वडयले. मांद्रे बीजेपीचो आरोप. सीट बुडोवन खंय पार्सेकार दाखयता विधानसभा तिकेटीक वजन. पावणेर घेतिल्लो मायनिंग ब्लॉक वर्स सोंपले तरी सुरू जायना. वेगवेगळ्या इश्यूचेर काजकिसांवां. निमाणे कंपनीची बँक गॅरंटी जप्त करून सरकारान ब्लॉक परत ताब्यांत घेतलो. लिजाची पावणी जाली. मायन घेवन दवरली. लोकांक आशेर दवरले. हो प्रकार ओडिशांतलो. जिंदालान थंय पावणेर खण घेतली. मायनिंग सुरू केलेंच ना. लिजांच्या पावणेचे वास्तव एक्सपोज करपी खासा रिपोर्ट. मायनिंग ब्लॉकाची पावणी घेवन वर्सभर फक्त कासकिसांवां. मायनिंग बंद ते बंदूच. पयलो इन्स्टॉलमेंट भर म्हूण ओडिशा सरकार मायनिंग कंपनी जिंदाल स्टील अँड पॉवर कंपनी फाटल्यान लागलो. जाल्यार कंपनी तांचे मुद्दे आदी क्लियर करात, वाठार निश्चित करून दियात म्हूण बसली. निमाणे ओडिशा सरकारान जिंदालाची बँक गॅरंटी म्हूण डिपॉझिट केल्ले 39,87,74,433 रुपया जप्त केले आणि मायनिंग ब्लॉक आपल्या ताब्यात परत घेतलो. पावणेची सगळी प्रक्रिया फेल. जिंदाल कंपनीन ओडिशांतले किओंझार जिल्ल्यांतली गुवाली आयर्न ओर ब्लॉक मार्चांत ऑक्शनार घेतिल्लो. ऑक्शना उपरांत थंय मायनिंग परत सुरू जातले म्हूण लोक उमेदीर आशिल्ले. मात आदी मायनिंग वाठार कितलो ते स्पश्ट करात म्हूण जिंदालान नेट धरलो. DGPS मॅपा प्रमाण ओरिजिनल लँड शेड्यूल मिसमॅच करता म्हूण जिंदालान दावो केलो. जाल्यार सगळें क्लियर आसा पयलो हप्तो भर म्हूण सरकार फाटीक लागलो. पावणी करतनाच सगळें स्पश्ट केलां म्हूण ओडिशा सरकाराचो दावो. कोणूच फाटीं सरना जालो आनी दुसरे वटेन मायनिंग एक्टिविटी बंद ती बंदूच. निमाणे सरकारान जिंदालाक शोकॉज नोटीस काडली. जिंदाल आपलो दावो घट धरून रावलो. निमाणे जिंदालान बँक गॅरंटी म्हूण डिपॉझिट केल्ले पयशे सरकारान जप्त केले आणि गुवालीतलो मायनिंग ओवर ब्लॉक आपल्या ताब्यांत घेतलो. मायनिंग सुरू जाता म्हूण लोकांक आशा दाखयली. उद्देग सुरू जालोच ना. आदीच पावणेची प्रक्रिया आणि अटी किचकट. तातूंत सगळ्यो गजाली क्लियर नासल्यार मायनिंग सुरू जावपाची शाश्वती ना. मिणा खणींचे पावणेचे वास्तव ओडिशांतल्या प्रकारान एक्सपोज केला. मायनिंग सुरू करूंक लिजांचे पावणेचो उपाय काडटल्यांक ओडिशाची देख. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मायनिंग बंदीक लागून मायनिंग वाठाराबरोबर हेर तालुक्यांनी लोकजीण येणावळ हाल्ल्या. 30% येणावळ पडली. तितलीच बेकारी वाडली. एके एनजीओचे व्हाईट पेपरा प्रमाण बंदी अशीच उरल्यार परिस्थिती सापूच हाताभायर वतली. मायनिंगाक लागून गोंयचो शिक्षणीक, अर्थीक स्तर चडिल्लो. उद्देग वेवसायाक नेट मेळटालो. बायलांची जीण सुदारताली. आतां गोंय खंय उपराटे दिशेन चल्ला. खासा रिपोर्ट. मायनिंग बंदीन गोंयची लोकजीण सापूच हाल्ल्या. लोक पातीशेर जाल्यात. गोंयची अर्थीक आनी समाज वेवस्था हाल्ल्या. एनजीओ गोवा लायव्हलीहूड फोरम अँड FIRDन सगळ्या तालुक्यांनी वचून सर्वे करून मायनिंग बंदी उपरांत गोंयांत उप्राशिल्ले परिस्थिती विशीं व्हाईट पेपर केला. सॅम्पल सर्वेत प्रत्येक तालुक्यांत कमीत कमी 200 धरून एकूण 2,834 जाणांकडच्यान परिस्थिती समजून घेतल्या. मायनिंग बंदी आदी आशिल्ली परिस्थिती पळयात. सरासरी प्रत्येक घराचो हिशोब धरल्यार हावजहोल्ड क्वॉलिटी लायफ इंडेक्सांत गोंय देशांत पयल्या नंबराचेर आशिल्लें. गोंयचे 16.2 पॉयंट आशिल्ले.
गुजरात 13.2 पॉयंटांचेर दुसरे सुवातेर आशिल्ले. प्रत्येक घरात सेव्हिंग बऱ्या प्रमाणात जाताले. 2011 ते 2013 मजगती प्रत्येक मनशा फाटल्यान कमर्शियल बँकांनी डिपॉझिट दवरपाचें प्रमाण 8% वाडटालें. हेर ल्हान राज्यांनी हे प्रमाण 4% आशिल्लें. 2009 ते 2012 मजगती शारांनी स्थलांतरीत जावपाचें प्रमाण 10% वाडिल्लें. बाकीच्या ल्हान राज्यांनी हे प्रमाण 5% आशिल्लें. देशी टुरिस्ट आनी मायनिंगाक लागून लोकांची येणावळ 2011 म्हणसर दोबरात जाल्ली. मायनिंग सुरू आसतना हेर उद्देग वेवसाय वाडिल्ले, बायलांची जीण सुदारिल्ली. हातांत पयसो आशिल्ल्यान भुरग्यांक फुडें शिकूंक धाडटाले, शिक्षणीक स्तर वाडिल्लो. मायनिंग बंदी जाल्या उपरांतची परिस्थिती पळयात. सर्वे वेळार जापो दिल्ल्यांतले 30% लोक मायनिंग बंदीन बेकार दिसले. तातूंतले कांय जाण सरकाराचे पेन्शन स्किमींचेर निंबून आसात. मायनिंग बंदीक लागून मायनिंग वाठारांतले आर्ट अँड क्राफ्ट, पर्यटन, मायनिंग संबंधीत वेवसाय ठप्प. प्रत्येक तालुक्याचो हिशोब धरल्यार येणावळ 30% पडल्या. मुरगांवां येणावळ 50% पडली. राज्याचे तिजोरेक मार. मायनिंग डिपेंडंट आनी जाळवणदारांक येणावळीचो पर्यायी मार्ग ना. घरांतली सेव्हिंग सामकीच पडल्यात. कांय लोकांचे सेव्हिंग जायच ना. 3 लाखां परस मायज लोक बेकार जाल्यात. कितलेशेच जाण रीण फारीक करूंक शकना. बँको फायनान्सवाल्यांचेर पेज. कितलेशेच फामिलींचेर शारिरीक मानसीक परिणाम. कितल्योशोच फामिली अर्थीक नजरेन सापूच जाल्ल्यात. भुरग्यांच्या शिक्षणाचेरूय परिणाम जाला. कितल्याशाच जाणांचे लग्न मोडले. बेकारीन लोक ड्रग्स सोऱ्याच्या नादाक लागले. अशा प्रकारांक लागून घरगुती हिंसाचारूय वाडलो. मायनिंग बंदी अशीच चालू उरल्यार परिस्थिती सामकीच हाताभायर वतली म्हूण सर्वे वेळार जाप दिवप्यातले 82% लोकांनी सांगले. मायनिंग बंदीक लागून गोंयांत रोजगार नोकऱ्यो नाशिल्ल्यान कितलेशेच तरणाटे गोंय सोडून गेले. परिस्थिती अशीच उरत जाल्यार गोंयकारांची फुडली पिळगी हांगा दिसची ना अशें निरीक्षणय हे NGOन ह्या रिपोर्टांत केला. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी. कोविडाच्या नव्या स्ट्रेनाचो संवसारभर धुमाकूळ. एक देश परत लॉकडावन, नायट कर्फ्यू लागू करीत आसा. कर्नाटक, महाराष्ट्रान नायट कर्फ्यूक लागून ट्युरिस्टांची इयर एंड हॉलिडेक गोंयची वाट धरल्या. गोंयांत उपराटो कारभार. नाताला सावन न्यू इयर मेरेन पार्ट्यो, नायट क्लब, प्रायव्हेट पार्टी चालूच. SOP खोटाळ्याक लावन अंधाधुंदी. चलना ते पळयल्यार सरकारी यंत्रणा आसा काय प्रस्न पडपाचो. नातला न्यू इयराक म्हूण आयिल्ल्या टुरिस्टांच्यो दर्यादेगांचेर घिट्ट्यो. दर्यादेगांवयले चित्र पळयल्यार गोंयांत आनी गोंयकारांक बशिल्ले कडेन कोविडाक आमंत्रण. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. क्रायम ब्रांचीन दोनापावला इंटरनॅशनल सेंटरा लागसार पार्क केल्ले मोटारींतल्यान 8.5 लाखांचे ड्रग्स धरले. 3 धरले. एकलो हैदराबादाचो, 2 जाण मुंबयचे. पुलिसांनी कार ताब्यांत घेतल्या. इयर एंडाक देशी टुरिस्टांनी गोंय धरला. पार्ट्यांची धूम. दुसरे वटेन ड्रग्स सापडत आसात. काल हरमला 22.5 लाखांचे ड्रग्सा सयत 2 नायजेरियनांक धरिल्ले. 2 दिसान 31 लाखांचो ड्रग्स जप्त. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळुया. गोवा डेरीची आमसभा रद्द केली म्हूण दूदकार बेजार. दूदकारांच्या प्रस्नांक जापो ना म्हूण खंय धुकल्ली. रजिस्ट्रारान एक्शन घेवची. डेरीचो अध्यक्ष म्हणटा गोवा स्टेट बँक आनी मिल्क युनियनांची बसका एकाच दिसा नाका म्हूण कांय जाणांनी मागिल्लें. तशेंच सगळ्यांक आमसभेच्या 10 दीस आदीं रिपोर्ट दिवपाचें थारिल्लें.
कोविडाक लागून कळाव जालो. आमसभा 17 जानेराक. प्रत्येक सोसायटीन तांकां क्वेश्चनर धाडल्या. ते क्वेश्चनराची आन्सरां दिवपा खातीर तांचे कडेन खंयच उत्तरां ना म्हणून ही जनरल बॉडी तांणी पोस्टपोन केल्या. 11 तारखेक कोर्टाची केस आसा. म्हणजे ती जर कोर्टाची केस जर फायनल जाली आसत जाल्यार आपल्या तकले वयलें सगळें बर्डन कमी जालें आनी आशिल्ले तशें ह्या दूदकारांच्या तकलेर तें गेलें. लॉस जो आसा तो लॉस कितलो जाला, प्रॉफीट जर तुमी म्हणटा आसत जाल्यार प्रॉफीट कितलें जालां आनी तें कशें जालां हें सांगपा खातीर तांचे कडेन खंयच उत्तर ना. सहकार निबंधकांनी जाणी ही परमिशन बॉडी कॅन्सल केली ताका सहकार निबंधकाच्या आमच्या म्हायती प्रमाणे अजून तरी परमिशन ना. तांचे त्वरित कार्यवाही जाय हो बोर्ड निखळून उडोवंक जाय. गोवा डेअरीचो अध्यक्ष आमसभा धुकलपाची रजावां दिता. आमचे थोडे संस्थेची मागणी आशिल्ली की गोवा मिल्क युनियन आनी हेजी दोनी बरोबर जावची न्हू आनी तेंची एक मागणी आशिल्ली. म्हणजे ती मागणी लागून आमी तेंची ती मागणी मान्य केली आनी आमी ती AGM मुखार धुकलपाक गेली. कित्याक आतां रजिस्ट्रारान हें काडला टील 28 फेब्रुवारी म्हणल्यार AGM जावची म्हणून तो टायम एक्सटेंड केला. पयलीं तो डिसेंबर आशिल्लो. आनी तेच बरोबर आनी एक बाजू म्हणल्यार कितें वर्सान वर्स गोवा डेअरीचे AGMाक हांव खूद सांगतालो जो अध्यक्ष बसलो तेका की अहवाल जो आमचो आहा तो 10 ते 12 दीस पयलीं प्रत्येक सोसायटीचे मेंबरां पावोवंक जाय की जणू काय सगळी त्रुटी मिटिंगेक उलोवंक मेळटा म्हणून. आनी हे फावटी कितें जालें काही कोविडाच्या कारणान आमी छाप्पा दिली तेन्ना आमकां लास्ट मोमेंटार तो अहवाल मेळ्ळो. म्हणजे जेन्ना हांव तें उलयतालो पूण हांवें एक ती चॅलेंज स्विकारली की खरोच हांवूच पयलीं एक पांयंडो घालतलो की 10 दीस पयलीं अहवाल धाडटलो आनी मागीर AGM घेतलो म्हणून हांवें ती आतां AGM 17 तारखेर दवरलेली 17 जानेवारी. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक खंय प्रॉफिट मेकिंगाच्या वाटेर. ह्या अर्थीक वर्सा बँकेक 40 कोटी परस मायज ऑपरेटिंग प्रॉफिट. तो आदल्या 50 कोटींच्या लुकसाणींत जुळोवन घेतला. उरिल्ले 9.96 कोटींच्या लुकसाण फुडें धुकल्ला. तें अंडर रिव्ह्यू. कोविड काळांत 10 कोटींचो प्रॉफिट जाल्ल्यान एडजस्टमेंटा वेळार बँक लुकसाणींतल्यान पुराय भायर येतली म्हूण चेअरमॅन आमसभे उपरांत उलयलो. गोवा राज्य सहकारी बँकेची 57वी आमसभा जाली. आतां मेरेनचे 9.96 कोटीचे लुकसाण बँकेन क्लियर केला. कोविड आसूनय सप्टेंबर 2020 मेरेन बँकेन 10.57 कोटींचो ऑपरेटिंग प्रॉफिट केला म्हूण चेअरमॅन सांगता. आमी गेल्ल्या वर्सा जवळ 44 कोटी आमी प्रॉफिट केलो. 44 कोटी टोटल म्हळ्यार नेट प्रॉफिट. पण फाटल्या वर्साचें आमचें पळय लॉस आशिल्लें तें लॉस पयलींच बॅलन्स शिटाक 54 क्रोर्स लॉस आशिल्लें. 53 पॉयंट समथींग तें मायनस करून तरी आसतना लॉस आमचे एक 10 कोटी 9 कोटी आनी समथींग उरलें. जून म्हयन्याक तें लॉस भरून काडलें आनी आमी सप्टेंबराच्या क्वॉर्टराक जवळ जवळ 10 कोटी 71 लाख आमी प्रॉफिट केलो. कोविड-19 पॅन्डेमिक काळा खातीर बँकेन केंद्राक मॉरेटोरियम लाभा विशींचो रिपोर्ट धाडला. नाबार्डा कडच्यान ज्यो फेसिलिटी आशिल्ल्यो रिफायनान्स म्हण ते फॉर एग्रिकल्चर सेक्टर आनी बाकीचे प्रायवेटी सेक्टर आसात तांकां जे फायनान्स आसा तें फायनान्स आमचें मेळनाशिल्लें आमकां फाटीं जवळ जवळ 17-18 वर्सां. पूण तें फायनान्स आतां आमचें एक फावटी नाबार्डाचें इन्स्पेक्शन जालें ताणें सर्टिफाय केलें कसो जालें आमचें हें. ताजे नंतर आमकां शक्यता आसा की आमकां तें मेळटलें कित्याक अशी तयारी आमची चल्ल्या आनी नाबार्ड पूण इन फेवर आसा पूण तांची मुखार बॉम्बे हेड ऑफिसां पळोवपाक जाय. पूण हें जर जालें एक फावटी सगळे रिफायनान्स आमकां तांचे कडल्यान मेळपाक लागले पयशे फंडींग जाल्यार आमी सगळे सेक्टरांक आमची वाटचाल बरी जातली. बँकेन आत्मनिर्भर फंडा खाला नाबार्डा कडच्यान रिफायनान्स घेवपाचें थारायलां. थोडे आमचे कडेन आसले ताणें घेतला बेनिफीट तसो आनी ताजो इंट्रस्ट पळय माप गव्हर्मेंटान आमी धाडला जो मदलो तो कितले कोटी आसा 1 crore 50 lakhs सुमार आसा. 1.5 इंट्रस्ट तो मदलो माफ केल्लो. म्हणजे तो मागीर कॅपिटलायज करून सिंपल रेटीन तांकां दिवचें म्हणून सांगलें. आमी बँकेन तो कॅपिटलायज करून घेतिल्लो तो आमी मागीर रिकॅल्कुलेट करून ताका ते जे कोण बरोवर्स आशिल्ले तांकां 1 crore 50 lakhs रुपीज सुमार आमी परत क्रेडीट केले. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी.
झेडपीक बीजेपीचोच आदलो आमदार मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार विरोधकांक वावुरलो. मांद्रेच्या दोनूय पडिल्ल्या झेडपी उमेदवारांचो दावो. मांद्रेच्या बीजेपी महिला मंडळ, युवा मंडळ आनी कार्यकारिणी मिडिया मुखार बीजेपीच्या फुडाऱ्यांनी खंय पार्सेकाराविशीं विचार करचो. दोनूय उमेदवार वडोवन आपल्याक विधानसभेची तिकेट मेळटली म्हूण खंय पार्सेकारान आशा धरची न्ही. माजी आमदार माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर ज्या इलेक्शनाक जसे 2 दीस उरतात, निवडणुकीक जसे 2 दीस उरतात, त्या वेळार ह्यांच्याकडे MGPचो लिडर, काँग्रेसचे लिडर, गोवा फॉरवर्डचे लिडर, अपक्ष उमेदवार यांचे सगळ्यांचे बैठकी जातात. आमकां सुद्धा असो प्रश्न पडटा की हे जे निष्ठावंत म्हणून बिरयतात हे सर्व पक्ष निष्ठावंत का देवा भाजपचे निष्ठावंत? निष्ठावंत आसा न्ही, तेंच्यांनी जर पार्टीक सपोर्ट केल्लो जाल्यार हांव कसोच पडचो नासलो. इतली म्हाजी लोकप्रियता आसली संबंध मोर्जे मतदारसंघ. जो आमचो मुख्यमंत्री माजी मुख्यमंत्री आसा तो त्या गांवचो नागरीक आणि त्या हितून हरमल गांवांत तेजे व्हडले स्कूल कॉम्प्लेक्स आहा. त्या माध्यमापासून त्यांनी थोड्या लोकांक जॉब दिल्ले आसत किंवा वेगवेगळी कारणां आसूंक शकतात. ताका लागून हांव थंयसर मातसो कमी, कारण ज्या प्रमाणे आमी कॅम्पेनिंग केला त्या प्रमाणे आमी 100% शुअर आसले की आमी ही सीट जिखता म्हणून. आदल्या 2 दिसांक ह्या लोकांनी नाटकां करून ती सीट आमची उडयली. ते काम करून तो एकच दाखोवंक सोदता की आपणाक तिकीट मेळटली, कारण दोनूय सिटी पडल्या नंतर आपणाक तिकीट हेची जी विधानसभेची 22 इलेक्शन जातलें तेतून आपणाक तिकीट मेळटलें अशें ताका दिसता. हो गोंयचो माजी मुख्यमंत्री हे सिटी त्यांनी म्हणजे नथींग कांय न्हू कशें उडोवंक जाय आसलें, पूण ही सिटी उडयतानाय ताका खूब मेहनत घेवची पडली. नेते आहात दुसऱ्या पक्षांतले तांकां घेवन ही सीट उडोवची पडली. केंद्रान गाड्याविशीं डॉक्युमेंटांची व्हॅलिडिटी मुजत कोविडाच्या फाटभुंयेर आनीक 3 म्हयने वाडयल्या. हाका लागून लायसन्स, गाड्यांचें रजिस्ट्रेशन, फिटनेस अशा डॉक्युमेंटांची मुजत सोंपिल्ली आसल्यार रिन्युवलाक आनीक 3 म्हयने मेळटले. फाटल्या फेब्रुवारी सावन अशा डॉक्युमेंटा खातीर सरकारान लोकांची गर्दी नाका म्हूण फाटल्या 9 म्हयन्यांत 2 फावट मुजत वाड दिल्या. आयुष मंत्री श्रीपाद आनी ताचो पूत सिद्धेशा आड सोशल मिडियार बदनामी केली म्हूण एक्टिव्हिस्ट आयरिशाचेर पुलीस कंप्लेन. कुठ्ठाळच्या झेडपीन झेडपी फंडांतल्यान आडकल्ल्या काटे बाल्ल्याच्या रस्त्याचें काम सुरू केलें. प्रियोळा आपेव्हाळांत फांतोडेर रेंवेचो ट्रक पडलो. 4 वरां ट्रॅफिक जॅम. दिवजाले दोतोर शेटये आनी विजन हॉस्पिटलाचो लोकांक फ्री आय कॅम्प. गोंयभरच्यो एक खबरो. झेडपी सिद्धेश नायकाचे सोशल मीडिया पोस्टावेल्यान एक्टिव्हिस्ट आयरिशा कडेन वाजला. बदनामीचे प्रकरण निमाणे पणजे पोलीस आणि सायबर क्रायम सेला मेरेन पावले. ह्या सगळ्या आयुष प्रोजेक्ट जे आसा, जे म्हजे वडील मंत्री आसा आयुष डिपार्टमेंटाचे, त्या सगळ्या प्रोजेक्टांक हांव ब्रोकर म्हणून किंवा एक कमिशन एजंट म्हणून, कलेक्शन एजंट म्हणून हांव काम करता. हांव हे सगळे आरोप जे आसा ते डिनाय करता आनी हाजेर जाता तितले बेगीन स्ट्रिक्ट एक्शन जावची. कारण हो जो मनीस आसा तो RTI एक्टिविस्ट कमी आनी RTI एक्स्टॉर्शनिस्ट चड आसा. आनी फाटलो हाजो रिकॉर्ड काडून पळयशेत जाल्यार तातूंत तें दिसून येता. त्यामुळे हाजेर एक्शन जावप खूब गरजेचें आसा. ताका लागून आमी कंप्लेन केल्ली आसा. कुठ्ठाळेचो झेडपी आंतोन वाजान कितली वर्सांच जाली आडकल्लो काटे बाल्लेचो रस्तो झेडपी फंडांतल्यान मार्गाक लायलो. 40 वर्सां जाली लोक थंय रस्तो मागताले. हो रस्तो आमच्या लोकांक दिवपा खातीर आनी हो रस्तो कितली वर्सां जाली हो लोकांचो डिमांड आशिल्लो, पूण तरी आसतना जावंक ना. पूण आतां म्हाका दिसता आमच्या हातांतल्यान हो स्टार्ट जाल्लो आसा. गेले फावटी आनी एक इन्स्पेक्शन जाल्लें, आमची MLA येयल्ली आनी तेमी सांगलें आमचो हो सुरवात जातलो. आनी ह्या रोडाक ह्या लोकांक सांगलेलें आमी मातांनी सालदान्यांचें ड्रीम आसलें आनी ताका आमी ह्या रोडाक आमी नांव दितले आनी तरूय बी कांय जावूं ना. बाबागून वास आमगे प्रपोजल आमचे गोक घायल तेटोना तेगे लास्ट टेन्युअर लिमट वखता तेणें आमकां फटाफट तेणें आमकां रोड पास करून हाडून. प्रियोळा आपेवाळात फांतोडेर रेवेचो ट्रक पडलो. 4 वरां मायज ट्रॅफिक आडकले. लोक म्हणटा रेवेची येरादारी बेकायदेशीर. सरकाराचेर लक्ष ना, धंदो कायदेशीर करचो.
शिक्षा विजन आणि विजन हॉस्पिटलान दिवचले तिसरो दोळ्याचो कॅम्प दवरलो. गरजूंक फुकट वखलां आणि फुकट ऑपरेशनाची सर्व्हिस दिवपाचो वावर हे संस्थेन सुरू केला. फक्त बिचोलच्या विजन हॉस्पिटल येवपा पर्यंत तुमी पळोवपाची तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी. ऑपरेशना पयलीं आनी ऑपरेशन जाता एक आमी सगळी काळजी ही शिक्षा विजन आनी विजन हॉस्पिटल हे दोगूय जण संयुक्त बळांनी तेची घेता. ऑलरेडी आमी 50 ऑपरेशनां केल्लीं आसा, गांवांतली सगळी सक्सेसफूल जाल्ली आसा. दुसरें सांगपाचें म्हणजे जेन्ना आमी कॅटरॅक्ट कॅम्प ऑपरेशन ऑपरेट करता केन्ना तसो भेदभाव आसना की तो कॅम्प पेशंट आनी ताका म्हणजे पेमेंट पेशंट. कित्याक रोज आमच्या दिसाक 15-17 ऑपरेशन जाता, ती 10-12 आमची सच्ची आसता ऑपरेशनची पेमेंट करून घेवन आनी 5 ते 7 आमची कॅम्पाची आसता. आतांच म्हाका कळ्ळें की आमचे लिस्ट खूब रावल्ले आसा, सो फुडल्या आमी 2 विकाक आमी अशें घेतले 2 दिसांक फक्त कॅम्पाचीच ऑपरेशनां करतले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात. प्रुडंट वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲप. 4 चौगांत मास्क घालात, डिस्टन्स राखात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.